वास्को मार्केटा लागीं एक झाड हुमटून पडून 7 गाड्यांचे लुकसाण झाले। सुदैवान कोणाकूच माल लागलो ना। हे झाड कातरपा खातीर मुरगांव पालिकेक कितलेशेच फावटी पत्र धाडले, पूण पालिकेन हे झाड कातरून उडोवना। हे झाड कातरपा खातीर आपल्याक तरी परवानगी दिवची, आपूण ते कातरून घेता अशें सुद्दां सांगिल्ले, पूण कोणेच कानामनार घेवना। परिणाम आयज तुमच्या मुखार आसा अशें दाजी साळकार सांगता। पळयात। पावस पडिल्ल्या कारणान एक आज झाड कोसळ्ळें आनी ह्या झाडां खातीर वास्कोच्या म्हाका दिसता हांवें 10 तरी लेटरां बरयलीं म्युन्सिपालिटी सांगता आज ट्री कटर ना, म्हणजे पॉलिटिक्स प्रत्येक कडेन पॉलिटिक्स लोकांच्या जिवा बरोबर पॉलिटिक्स खेळपाचें आज हे म्युन्सिपालिटी काम चलयता। हांवें 3 ते 4 लेटरां बरयलीं आनी सांगलें हांव प्रायवेट क्रेन हाडटा आनी हांव मारून घेता म्हणून हांकां पॉलिटिक्स खेळपाची चड संवय आसा। इतले पसून सांगलां हांवें तांकां की लास्ट टायमाक एकटो मनीस दुर्दैवी ताचें अंत जालें, झाड हें जालें म्हणून। तेन्ना आनी आमी सगळ्यांक काळजी घेवपाक जाय आनी फुडें अशें जावपाय ना म्हणून। आज हे तुमी पळयलें भर वस्तीन म्हणजे मार्केटान हें झाड पडलां। आज संडे मार्केट हांगा कितलेशेच लोक आसता, आज एकटो कोणी मेल्लो जाल्यार कोण जबाबदार आशिल्लो? हांव म्युन्सिपालिटीक चार्ज करता की हाजे फुडें पसून आतां म्युन्सिपालिटीक कांय ना म्हणल्यार 10 ते 12 झाडां हांगा ह्या विसनिटीन आसा जी पडपाच्या हाजेर आसा, पावस वचून आसा। तेन्ना तुमी ट्री कटर घेवन ते कट करना जाल्यार फुडले कितें अपघात जातलो ताचेर म्युन्सिपालिटीचेर हांव तरी एक मर्डर ताणी केला म्हणून हांव चार्ज घालतलो ताचेर। तेच सांगता न्ही, आज संडे मार्केटान इतलो लोक आसतना हें झाड पडटा। हांव 2 म्हयने तुमच्या फाटल्यान लागता की बेगीन तें झाड मारा, तें पडपाच्या हाजेर आसा, कोणूच केअर करना। हांव प्रायवेट क्रेन हाडटा म्हणून सांगल्यारूय हे हांकां केअर ना। चीफ ऑफिसर सांगल्यार चेअरपर्सन सांगल्यार ताजेर धुकलता। म्हणजे तुमी आमकां त्रास करपा खातीर लोकांचो जीव घेवपा उठल्या। आमकां त्रास करा कितलो, लोकांक कित्याक तुमी त्रास करता? तुमकां पॉलिटिक्स खेळपा जाय आनी लोकांच्या जिवा बरोबर खेळनाकात। 2 दिसांनी हांगा चवथीचो बाजार लागपाचो आसलो, इतको धोकादायक आसलो। म्हणजे म्हाका दिसता हें खरें चेअरपर्सनाक आनी चीफ ऑफिसरान आनी जे आमचे पॉलिटिक्स करता तांणी येवन पळोवपाक जाय। एक जीव म्हणजे कितें हांकां अजून परवा ना। एक मनशाचो जीव हे इतले सुशेगाद आसा, ताजीक त्रास करपा खातीर ट्री कटर दिवप ना आनी कितें करप ना। हांव म्हणलें तुमी दिवं नाका, हांव प्रायवेट हाडटा म्हणलें, फक्त म्हाका एक ट्री कटर दिया जी डेंजरस झाडां आसा ती तरी मारता, पूण ना हांकां लोकांचो जीव गेले आतां पूण ताजीक त्रास करपा जाय। असले म्हाका दिसता कॉन्सिल हे खरें उरपाक पसून कोता येना, हे पॉलिटिक्स करता तसले कॉन्सिल ना। फाल्यां हांव परतोय चीफ ऑफिसरा कडेन ही मागणी घेवन वतलो की इमिडिएटली म्हाका चवथी पयले 5 दीस तरी ट्री कटर दिवपा जाय। हांव पर्सनल क्रेन हाडटा, म्हाका लोकांची चिंता आसा म्हणून हांव पर्सनल म्हज्या खर्चान क्रेन हाडटा, तो ट्री कटर घेवन हांव जाता तितली म्हजी हांगची झाडां मारता। आनी तरी सुद्दां ते म्हाका दिना जाल्यार म्हाका दिसता फुडलो कोणूय अपघात जातलो ते हांव स्वता हांचेर मर्डर चार्ज हांव 25 ते 30 झाडां डेंजर झोनान आसा। आनी प्रत्येक टायमाक येता मार्केटान तुमी भितर पळया, हांव सांगून थकलो। ते झाड पडत न्ही, ते लोक आमचे भाव हांगा थंय काम करतात, थोड्यांचो धंदो आसा, ते सगळी धंद्या सकट मनशाची हानी चड जातली। प्रॉपर्टी जाल्यार दुसरी गजाल आशिल्ली, पूण अशें जाता आसतना म्हाका दिसता खंयच असल्या गोश्टींचेर तरी पॉलिटिक्स करपाक जायना। जी पब्लिका खातीर सेफ्टी आसा ती आमची सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसपा जाय। आनी आज हे घडलां हे हाचे फुडें घडपाय ना। आज देवाचो दामबाबाचो कृपा की आज कोणाक काय जावना म्हणून। पूण तुमी चिंता आज संडे मार्केट आसा, फुडले चवथीचो बाजार आसा, 1-2 जाणां मेली जाल्यार तुमी कितें करतले? मागीर धांवतले तुमी? हें हांव पयलींय सांगिल्लें आसा, बोवाळ मारता हांगा डेंजरस। म्हणजे ह्या कॉन्सिलाक खरें बरखास्त करपा जाय। म्हाका दिसता सरकारान कॉन्सिलाक बरखास्त करून दुसरे कोणतरी एडमिनिस्ट्रेटर बसोवपाय, तसले लोकांच्या जिवा बरोबर पॉलिटिक्स करता। हमारा यहाँ पे गाड़ी पास किया था एक्टिवा, झाड़ गिरने की वजह से पूरा डैमेज हो गया है। अभी ये कितना टाइम से झाड़ भी कंप्लेंट भी दिया बोलता है कोई एक्शन लिया नहीं किसी ने। आप चाहिए तो गाड़ी देख सकते हैं, मेरा पूरा डैमेज हो गया है, पूरा केसी वगैरह टोटल लॉस है गाड़ी। वास्को में इतना बड़ा झाड़ है, क्या आप क्या मांगता है कि मैं ये बोलूँगा अभी जितना भी वास्तु में बाकी का जो झाड़ है उससे इंस्पेक्शन करके बराबर से पूरा ठीक कर लो। तो बाद में अभी चतुर्थी का सीजन स्टार्ट होने वाला है, इधर मार्केट लगता है 2 दिन के बाद। अच्छा हुआ कि अभी गिरा, अगर 2 दिन के बाद गिरा तो टोटल बहुत लोगों को लॉस होता था, बहुत लोगों का किसी का जान भी जा सकता है। गाड़ी पूरा लॉस हो गया हमारा। 57 कॉल येयले, 11:57 कॉल येयले आणि एक पदाचं झाड पडलेलं आसा, गाडी बिड्यो सगळे भितर असलेले, पब्लिक इलेक्ट्रिक वायर बी ऑन असलेले सगळे। इलेक्ट्रिक वायर त्यांचा स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप येयल्यापर्यंत त्यांनी बंद केलं, स्विच ऑफ केलं। मागीर आमचे काम स्टार्ट केलं। त्याच्या पयलीं सगळे गाडयो भितर असले, 6-7 गाडयो भितर असले, थोडे डॅमेज हा। आता आमचे काम चालू आसा। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले।